पर्तगाल तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन PM विजीट करता रामाचे हे बांदला तेजे स्टॅच्यू अनवेल करपाक लागून सो कितें सांगता तसं नाही पर्तगाली गोकर्ण मठात जसं 550 वर्सां जाता त्या निमित्तान एक भव्य कार्यक्रम बसून आयोजन केल्लें आसा ते रामाच्या पुतळ्याच्या नांवान जाता आनी त्या निमित्तान पंतप्रधान येता आनी तो आमच्या काणकोण तालुक्यांत येता आमच्या गांवांक येता ताजो आमकां खूब अभिमान आसा त्या वर्सा की पयल्याच फावट देशाचे पंतप्रधान जे आसा न्ही काणकोणाक येता आमच्या गांवांक येता आनी त्यामुळे ताजी भव्यशी तयारी आमी सगळे कार्यक्रम केल्ले आसा ताजी जोरदार म्हणजे मोठ्याने आपल्या तयार केल्ली आसा आनी पूर्ण म्हणजे पंतप्रधानाच्या स्वागता खातीर जे आसा न्ही काणकोण गोंयकार जे आसा न्ही अशें सज्ज जाल्ले आसा त्याच म्हणजे आमी वाट पळयता प्रतीक्षा करतात आनी त्याच म्हणजे मोठी तयारी म्हणजे फाटले 10-15 दीस आसा न्ही ताजे आयोजन नियोजनाची तयारी संदर्भात आसा न्ही म्हणजे सरकार ते आमी सगळे कारकूद आसून सज्ज आसा त्यामुळे पंतप्रधानाची आमी वाट पळयता थँक्यू बरें सर